जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. 26 अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदाराक पातयेता आनी जाचें काळीज सर्वेस्पराचेर ना, त्या मनशाचेर शिराप. ओरोन्यांतलें सुकलोलें तोंड कशें तो, बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात. ओरोण्यांत सुके कोड्डे जाग्यान खाऱ्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा, त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपली पाळां उदकान पावतल्या व्हाळाचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरवीं तो. गोरमी पडटोच ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पांचवी. पावस नासलेल्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्या बगर तो कदींच रावना. काळीज म्हणल्यार सगळ्यावून घातकी, ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचे गूट कोणाक थावे? हांव सर्विसपूर, जण एकल्याचो काळजाचो थाव घेता. अंतस्कोन हांवूच विस्कटावन पळयता आनी जण एकल्याचे कुन्यान आनी वावराच्या फळा प्रमाणे मजुरी दिता. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना व पातक्यांचे मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराचे उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. स्वभाव. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. वावत्या व्हाळाचे देगेक रोयलोल्या रुखा काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस. सगल्यो ताच्यो कुरण्यो सुफळ. स्वभाव. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती खरेंच बागी. पूण नुस्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. ते कोण जाणोय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नुस्त्यांची वाट निसंतनाक पावयता. स्वभाव. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात, ती सुभागी. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून फारिझेवाक सांगलें. कोण एकलो ग्रेस मनीस आसलो. तो तांबडें आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसान दीस व्हडा दोबाज्यान बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलो चवणांनी भरोन ताचे दारवंट्याचेशी पडोन आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजावेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें. तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. एमकोणांत आटाविटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलोल्या लाजराक ताणें पयसतावन देखले आनी अशी बोब मारली, अब्रामा बापा, म्हजे चुरचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची थेंबे उदकान बुडोवन म्हजी जीब
थोडावंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव बारी वळवळटां. आनी अब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुणें सूख भोगलें तितलेंय लाजारान दुखूय सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटूच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार तांच्यान जायना, न्हय म्हूण थंय तावन हांगा येवंकूय जायना, कित्याक आमचें आनी तुमचें मोदें मोठ्ठें व्हडलें पाताळ थिरायलेलें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापाच्या घराक धाड म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागतां. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय हे वळवळ्यांचे सुवातेर येयना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोजेज आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकुनचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्रामा बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार तें मन बदलतलें. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोजेजाच्यान आनी प्रवाद्यांच्यान ते आयकोनात जाल्यार मेल्ल्यांतले कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून तांचे मनांत सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल, हांव सर्वेस्पोर जण एकल्याच्या कोन्या प्रमाणे मनशांक मुजोरी दितां. जेरमाय 17:10. नियाळाक आदार, मुजोरी हें उतर आमकां सगल्यांक आवडटा. मुजोरी खातीर आमी वावर करता. मुजोरी वरवीं आमचें जिवीत फुलता. कुटुंबाचें उदारपसन करूंक आमकां मुजोरी जाय थोड्याच दिसांची वो सासणांची. आयज जेरमायस प्रवादी पयल्या वाचपान आमकां शिटकायता आनी म्हणटा, जण एकल्याच्या कोन्या प्रमाणे सर्वेस्पोर एक एकल्याक सासणांक तोखपाची मजुरी फावो करतलो. जो कोण देवाच्या उतराचेर विस्वास ठेवता ताचेर सर्वेस्पोराचो आशिर्वाद आसतलो आनी देवाक ती मानवतली जातेली. सर्गींचें राज जावन आसा सर्वेस्पोराची सासणीक मजुरी. ही घेवंक आमी वावरूंक गरजेचें. जेजू म्हणटा, हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयलां. ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमची करुया. बरें करूंक आमच्या जिवितांत जायत्यो संदी मेळटात, तर आयजूच थावन बरें करूंक दुसऱ्यांक शिंपडावया. अशें करून सर्गीचें राज जोडूंक आमी पुर्तीं जातोनी. आयच्या शुभ वर्तमानांत त्या गिरेस्त मनशान लाजारासोवें बरें करूंक जातालें. तें करूंक ना देखून तो इफेर्नांत पावलो. दुसऱ्यांचे सेवेक आमची जीण ओपूर्ण. सर्गीचें राज सर्वेस्पराची सासणीक तोखपाची मजुरी कशी आमकां फावो जातेली हातूंत मातूय दुबाव ना. ही मजुरी फावो जावंक आमी एकामेकाक हुस्कावया, आदार सहकार दिवया, कित्याक म्हाका आनी तुका दुसऱ्या खातीर जिवंक रोचला आनी पाटयला. मागणें, गरजेवंतांक म्हजी सेवा दिवन सासणीक मजुरी जोडूंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.